नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. जुनसवाडा मांद्र्या मोटारीचो चलत वचपी बायलेक धपको. थळावे मारिफेलिस फेर्नांडिसाक आगताक मरण आयलें. घडणूक सीसीटीव्हीत कॅप्चर जाला. मेळटा ते म्हायती प्रमाण धपको दिवपी खंय मूळ दिल्लीचो मांद्र्या रावता. सुण्यावेल्यान दोगांय मदीं अपघाता पयलीं बाचाबाची जाल्ली. त्या रागान खंय गाडी हाडून मारल्या म्हूण थळावे सांगतात. मजगतीं ड्रायव्हराक मांद्रे पुलिसांनी अटक केल्या. तू पेटे घेऊन येताय, तू खंयच्या हॉटेलाक वयताय तिकडे हॉटेलाक वच. तो इतल्यान म्हाजे गमटेक घडलो. हांवें ताका हातीर म्हाजो हात सारको ना तरी आसतना हांवें घास मारलो हेका सोडयलो. म्हाजी आवयक मारली तेणे. आवयक मारली हांव ते गेलो. मागीर तेणेन म्हाका जे म्हाजे आवयक मारता म्हणून हांव तेजे बापूय म्हाका आडोवंक वयतात ती फुडें वचोंक दिनात म्हाका आवयशीन. तरी आसा तो केंसांक धरून आडी घालून ओडटा आवयक म्हाज्या. म्हाका पळोवंक जायना आहलें. धमकी दिल्या तेणेन तेजे पयलीं खूब पयलीं धमकी पासून दिल्या तुमको दिखायेगा म्हणून. आमचे मारिया फेर्नांडीसाचे जी आयज डेड जाल्या, जी मर्डर जाल्या आनी ताचे भुरगे दोगूय आहा आनी आयज आमी पुलिशेन आसले. तांकां टोटल सारको न्याय मेळचो आनी ती केस रजिस्टर करची म्हणून सामकी. आनी आमकां साहेबान आतां प्रॉमीस केला की आपूण प्रोसिजर सारको करून मर्डर केस FIR ताचेर करता म्हणून. एक टुरिस्ट जो आसा दिल्लीकार तो थंयसर आपल्या घरातले सुण्यांक घेवन थंयसर तो फिरपाक येतालो. आणि हे मारिया फिलिप्स आणि फर्नांडीस जे आसा तांचे 2 सुणे आशिल्ले. ते डेली त्यांचे सुण्याक लागून फुफसांव जाताले, झगडी जाताले. पण ते काल खंय तरी तिणें सांगलें की तुमचे ते कुत्र्यांक हाडटात तेन्ना हयसर हे जाता, आवाज जाता, खूब त्रास जाता. जाल्यार हेंचे तोंडाक तोंड जालें आणि हो जो दिल्लीकार आसा तो तेची आपली कार घेवन वचा आसतना तेणी फास्ट कार अशें व्हेलें की ती मारिया फिलिप्स जे बसलेली तेच्या वयल्यानसून हो कार व्हरपाक आयले आणि ती बायलेक थंय जाग्यारूच मरण आयलें. आयज जे जुनसवाडा हांगातल्या लोकलांचे एकूच डिमांड आसा, जो मेरेन तेका मर्डर केसान तेका भितर घालिनात तो मेरेन आमी कारवाई जायना तो मेरेन आमी डेथ बॉडी घेयना म्हणून. पूण जे पुलीस आसात अजून मेरेन एक्युजाचें नांव दिवपा खातीर टाळाटाळ करतना आमकां दिसपाक येता. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. शुक्रारा कोची केरळ हांगसर इन्व्हेस्ट केरळ ग्लोबल समिट 2025 कार्यावळ जाली. भारतात येवपी विकास प्रकल्प देश विकसीत करपाक महत्वाचे म्हण अदानी पोर्ट आनी CEZचो MD किरण अदानी उलयलो. विकसीत भारत करूंक केरळ सरकाराचो खंय महत्वाचो रोल. सुमार 5,500 कोटी मोडून केरळाचो त्रिवंद्रम आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचो विस्तार करपाक खंय यत्न चल्ल्यात. मजगतीं ह्या सुवाळ्याक केरळाचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्योग मंत्री पियुष गोयल आनी हेर मानेस्त उपस्थित आशिल्ले. शेनवारा सकाळी ओर्डा कांदोळे आयस फॅक्टरी कडेन घराक उजो. घरातले सामान लासून काबार. म्हायती मेळटकूच उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार पावन उजो आटापा हाडलो. 1 लाख मायस लॉस म्हण अदमास. उज्याचे कारण अजून कळिल्ले ना. शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो म्हण दुबाव. हांव लिडिंग फायर फायटर प्रदीप नायक आनी म्हाजो क्रू पिलेन फायर स्टेशन. आमकां 9:25 हेडक्वॉर्टराच्यान कॉल येयले की व्हडल्या आयस फॅक्टरी कडेन घराक उजो लागलो म्हणून. आमी रोखडीच टर्नआवट गाडी केली आनी हांगा 10-12 मिनटान पावले. आनी मातसो लेट जालो ते नॅरो रोडा खातीर लागून ते वयर काडटा आसतना गाडये पार्क थंय रोडार सगळे केले. ताका लागून मातसो आमकां येवपाक त्रास जालो. येयना फुडें रोखडेच आमी हे पळया हे घर दिसता वयर लास्ट फ्लोराचेर उजो पेटलेलो. देवाचें देन हें जावना की सिलिंडर बी ब्लास्ट जावंक ना. 2 फ्रीज जळ्ळे, बॅडी आनी मॅट्रेसीस जळ्ळे. आणि कोणाक कितें इंजरी? कोणाक इंजरी कांय जावना. ती कामाक गेल्ली त्यामुळे कोण नासली घरां. आनी कसो कितें हें उजो पडलो तें इन्वेस्टिगेशन चालू करून हांव तर म्हाका पळयत जाल्यार रुमान उजो पेटला म्हणून म्हाका कोणें सांगलें. हांव पळोवंक वचत जाल्यार थंयसर अख्खो धुंवरूच जाला म्हणलें. तें दार फोडून हांवें लॉक फोडून भितर सरला आनी हांवें कोणें शेजाऱ्यान म्हाका मातशी पायपलायन दिली. ती उदक हांवें एकदां हें केलें आनी पालयलो उजो तो. आनी तितल्यान आनीक पेट्टा म्हणून म्हाका जायना जालें म्हणून हांवें फायर फोर्साक फोन केलो आनी तांकां आपयलें म्हणलें. ते रोखडे आयले आनी वयर चडोवन तेंच्यांनी मातसो हेल्प म्हाका केलो. तितून म्हाजें
मातशी सेफ्टी गावली पूण बाकीचे थोडे सामान उरपाले फ्रीज बी Okay. कितें बाकीचे वस्तू कसल्यो त्यो बारीक बारीक ओके एट एक्सिडंट कोण असले घरान एक्सिडंट तितून रुमान कोण नासलो रूम लॉक आसलो ओके म्हणून ते बरे पडले आनी बाकीचे हांवें वचून भितरलो सिलिंडर बीन काडून उडयलो समजो ओके कोणाक कितें इंजुरी जाली इंजरी कोणाक जावना काय कोणाक सांगना. injury जावना. अंदाजे कितले लुकसाण जाले आसतले नुकसाण एक जावन एक 1.5 लाख रुपया बी जाय. म्हापशे एकता नगर देवळा लागसार पार्क केल्ल्या 2 स्कुटरींक अनवळख्या मनशान उजो लायला. स्कुटरी लासून काबार. मजगतीं पुलिसांनी अनवळख्या आड कागाळ नोंद केल्या. फाटले कांय दीस काणक्या खोर्ले वाठारांत असल्यो घडणुको घडटात. खोर्ले राती उसरां 3 स्कुटरींक उजो लावपाची घडणूक घडिल्ली. आमकां जेन्ना कळ्ळें म्हाका सवा संक कितें तरी म्हाका फोन येयलो की देवळा कडेन उजो लागला म्हणून. तेन्ना हांव झप करून उठलो आनी येयलो पळोवपाक. तेच्या पयलीं ऑलरेडी 5:30 कितें तरी कोणी तरी उजो लायल्लो आयज सकाळीं आनी तो गेल्लो. तेच्या उपरांत ती फायर ब्रिगेड येयली. लोकांनी हांगासर सगळे जमून फायर ब्रिगेड आफोवन पुलिशींक आफोवन सगळे पुलीस येवन पंचनामा करून बी सगळे गेल्ले आसात आनी म्हाका उशिरा कळ्ळें आनी तें अशें जालां की कुणी लायला तो कळोंक ना. तो येयलो लायलो काय लागलो तोय कळोंक ना. ते पुलीस हे इन्व्हेस्टिगेशन करीत आसात आनी जे घडलां हें बरें न्हू आनी अशें हांगा घडचें न्हू. कित्याक ही देवळाची आमी स्पेस आनी आतां आमी अशें ठरयल्लें की हेच्या फुडें हांगा कोणाक गाडी लावन दिवचें ना. तेन्ना कुणी हे केलां पळय हांकां सोदून काडचें आनी हेच्यावर एक्शन जावची हांव तेंच्या कडेन मागता. आनी हे अशें हांगासर जी मेक अशें आसा की जे भायले म्हणजे जे बिराडाक रावता तेंची इन्क्वायरी जावची. कित्याक लागून घडलें कोणाक लागून घडलें हें आमकां एक्झॅक्ट खबर ना. पण हे कुणी केलां हेका इन्क्वायरी करून सगळो फुडचो प्रोसिजर करचो. काणक्या नग्न अवस्थेत रस्त्यार भोंवपी आनी बोवाळ घालपी एकल्या पर्यटकांक म्हापशे पुलिसांनी ताब्यात घेतला. शुक्रार राती खंय कपडे काडून तो रस्त्यार लोकां वांगडा हुज्जत घालतालो. मजगतीं ड्रग्स वा सोरो पिवन धुमशाणा की हेर कारणां ताची चवकशी म्हापशे पुलीस करतात. 10:30 सुमार एक फॉरनर येयलो आनी म्हाका दिसता तो ड्रग्साचे हितून आहा काय पिवचो म्हणून काय खबर ना. येयलो आनी सगळे लायट चालू आसले बल्ब फोडले आनी धांवलो म्हणटा आमी पाटला केलो. मागीर त्या रेस्टॉरंटान भितर सरलो थंय कितें आनी केलें म्हाका खबर ना. म्हाका दिसता चड करून तो ड्रग्साचे हितून आहा म्हाका दिसता. हय नेकेड आहा बरोबर. हय कितें फोडलें सगळे बल्ब चालू आसले बल्ब हातीन ओडले सगळे फोडून उडले रस्त्यार उडले. आतां का पुलिसांनी येला हय पुलिसांनी म्हाका ऐकलाय. नमस्कार. आतांच काणक्या वाठारांत एक ट्युरिस्ट नेकेड भोंवतालो आनी हो नशेच्या हालातान आसलो आनी अशेंय कळटा की तेणें ड्रग्स कंज्यूम केल्ले. एक्टिवा घेवन भोंवता आनी वाटेर जी शॉपां आसात शॉपांचेर खोटी घालप आनी शॉपांचें जें सामान आसा तें डॅमेज केल्लें आसा. ग्लास जे रेस्टॉरंट एक आसा तेजे भायर जे बल्ब फोडिल्ले आसात आनी जे वॉश बेसीन आसले ते फोडिल्ले आसा. अशे खुबशे आयटम आहा ते डॅमेज केल्ले आसात. ही गजाल म्हापसा पुलिसाक कळटात. म्हापसा पुलीस ऑन द स्पॉट पावले आनी ताका धरिल्लो आसा आनी ताका मेडिकला खातीर म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेल्लो आसा आनी थंयच्यान ते ताका IPH बीन व्हरतले अशी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळिल्ली आसा. प्रोडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकर. डिसेंबर 2026 मेरेन गोंयांत मोबायल क्लिनीक सुरवात करता. त्या नदरेन पावलां उखल्ल्यात. केंद्रीय भलायकी मंत्री नड्डा वांगडा बसकाय जाल्या. भलायकी मंत्री विश्वजीत उलयलो. ह्या वर्सा भितर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत सगळ्यो फॅसिलिटीज दिवंक यत्न. नर्सिंग कोर्साची सिटां वाडोवपाकूय यत्न चल्ला. नव्या मेगा हेल्थ कॅम्पाच्या उक्तावण सुवाळ्याक विश्वजीत उलयलो. एक नवो कॉन्सेप्ट हाडपाचो आमचो प्रयत्न चालू आसा. आयज घरांक आमी तेच उलयताले पॅलेटिव्ह केअराचे पेशंट्स आयज घरा कडेन आमी एडमीट केल्ले आसा. असिस्टड लिव्हिंगाचेर आमकां लक्ष दिवपाची गरज आसा. आनी आयज जेरेट्रीक पेशंट्स आहा जाणटे लोक जे आहा तांकां हेल्थ लागता ते एक वेगळ्या तरेन गोवा राज्य एक पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान एक वेगळ्या तरेचे एक टीम तयार करतली. म्हणजे घरोघरी वचून ते योग्य तरेन आयज ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल आनी ते फॉलो करूं शकता. म्हणजे सामान्य जनतेक एक वेगळ्या तरेचो आदार गावता. की आमी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सावथ गोवा आनी सालसेट आनी काणकोण पासून येता त्या लोकांक फुडें वचपाची गरज पडची ना. हे आमी ह्या वर्सा भितर आमी जाय ते स्पेशलिस्ट कित्याक लोक म्हणटा एसेंब्लीन तुमी उत्तरां दिता तेजे नंतर कितें जाता.
हे सगळ्या गोष्टी खातीर आमी स्पेशलिस्ट आमी ऑलरेडी एंगेज करपाचे आमी प्रोसेस आमी चालू केला. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थंय नर्सिंग कॉलेजाचे आमी थंय उपलब्ध करता, म्हणजे नर्सीस आणि इतर काही गोष्टी एडिशनल सीट्स थंय तयार जातल्यो. त्याच बरोबर गोवा मेडिकल कॉलेजान आमकां डायरेक्शन आयला आमी आनी सीट्स वाडोवपाची गरज आसा. But by 2026 December, I have already had a meeting with Honorable Health Minister and Government of India. We are trying to bring mobile clinics. Those mobile clinics, we want to target about 40 mobile clinics so that can be rotated to every panchayat and every place, so that you don't have to wait for a mega camp to come and you don't have to wait for a mega camp to take place for you to get checked. मजगती नुव्या मेगा हेल्थ कॅम्प जालो. डॉक्टरांनी दिल्ल्या सल्ल्या प्रमाण दुयेंतींनी जीएमसीत वा हेर हॉस्पिटलांत वचून उपचार घेवचे म्हूण मंत्री अलेक्स सिकेराचो उलो. जायत फावटी मेडिकल चॅकअप करता आसतना दोतोरांक दिसता की आमी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करपाक पडत म्हणून तेंय तेणें अरेंजमेंट्स केलो आसा. तो तुमकां एक स्पेशल पास दितलो आनी तो पास घेवन ते दोतोर सांगतले तुमकां साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वचपाची, नाजाल्यार गोवा मेडिकलान वचपाची, नाजाल्यार गोवा डेंटल कॉलेजीन वचपाची. म्हणून मुगे रिक्वेस्ट तुमकां हो कॅम्पाचो फायदो घेवया. दोतोर फॉलोअप करपा लायक ते प्रमाणे आमी करची. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय सरकारान उत्तराखंड भोंवडेर वचून लँड प्रोटेक्शन बील समजून घेवचें. गोंयांतली शेत जमीन राखूंक दवरूंक गोंय सरकारान तशें बील हाडचें. आरजीपीचो मनोज परब मागता. फाटल्या 2 वर्सांत गोंय सरकारान 21 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन खंय कन्वर्ट केल्या. मनोजाचो आरोप. गोंयच्या जमनींचेर दिल्लीवाल्यांचें लक्ष. गोंयकारांक जमनी उरले ना. मनोज उलयलो. आयज गोंयांत जर आमी आयज जर पळयत जाल्यार आमची जमीन दिसान दीस दिल्लीकारांच्या बोल्सान वचत आहा. आमी आयज लँडलेस आनी होमलेस जाला आमच्याच गोंयांत. जे तेंच्यांनी बील पास केले तेचें नांव जावन आसा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमीनदारी डिस्ट्रक्शन अँड लँड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 अमेंडमेंट 2025. 11 आउट ऑफ 13 हे डिस्ट्रिक्ट आसा ज्या जाग्याचेर एग्रीकल्चर अँड हॉर्टिकल्चर लँड आउटसायडराक घेवपाक मेळची ना. हे तुमच्याच सरकाराचे बील. तुमी वर्ल्ड टूर करतात गार्बेजच्या नांवान, टुरिजमाच्या नांवान. हांव मागता तुमच्या सगळ्यां कडेन बीजेपीच्या आमदारां कडेन की तुमी आयज उत्तराखंड वचून तुमचो टूर करा. गव्हर्मेंटाचो पयसो यूज करा, बऱ्या कामाक यूज करा. वता थंय तेंच्यांनी बील कितें घातला तें पळय आनी कित्याक घातला तें. तेंच्या सीएमान डायरेक्ट सांगलां की काल तेच्या स्पिचान तेणी सांगलें की आमी हें जें बील पास केलां ते लोकांचे सेंटिमेंट्स आनी लोकांचे जे इमोशन्स आसा हे चिंतून आमी हें बील पास केलां. 2005च्या पयलीं जी लँड कन्वर्ट जाल्ली तेच्या परस आयज ह्या सरकारान 10 पटीन लँड कन्वर्ट केलें. म्हणजे गेल्या 60 वर्सांक कितें जावंक ना पळय, 50 वर्सांक कितें जावंक ना पळय, तें कन्वर्जन ह्या लास्ट 10 वर्सांक जाल्लें. भितरलें मेजर कन्वर्जन ह्या लास्ट 3 वर्सांक जाल्लें. गेल्या 2 वर्सांक 20 लाख स्क्वेअर मीटर सारकें सांगता जाल्यार 21 आनी आतां हे जानेवारीन जाल्यार 22 ते 23 लाख स्क्वेअर मीटर जागो तेणी कन्वर्ट केला. कितलो? 22 ते 23 लाख स्क्वेअर मीटर. 21 to 23 लाख स्क्वेअर मीटर. मुख्यमंत्र्याकडेन आपलो लागचार. पुलीस अधिकाऱ्यांच्यो आपूण ट्रान्सफरी काडटा म्हूण फटाश्यो मारपी IRB कॉन्स्टेबल राजेश साळगांवकर सस्पेंड. ताचो फोनाचो ऑडियो व्हायरल. राजकीय फुडाऱ्यांकडेन लागींचे संबंद म्हूण दावो. भयणीचोय खंय मोठो फावर चलता. आपल्याक पिडल्यार काणकोणा ट्रान्सफर मारपाची धमकी. ताकाच सस्पेंड करून काणकोणा मारलो. मुख्यमंत्र्याकडे आणि व्हड राजकीय फुडाऱ्यांकडे आपले बरे संबंध आशिल्ल्याचो दावो करपी IRB कॉन्स्टेबल सस्पेंड. आपल्या वाटेक आयल्यार काणकोणा ट्रान्सफर मारपाची ताची ताक आशिल्ल्याचे उलयतालो. भयणीचो मुख्यमंत्र्याकडे खंय फावर आसा. ट्रान्सफर ऑर्डर आउट जावच्या आदी एकलो ऑफिसर आपल्याक धाडटा म्हूण दावो. DYSP SP सारख्या अधिकाऱ्यांच्यो खंय तो डायरेक्ट मुख्यमंत्र्या मेरेन वचून ट्रान्सफरी मारतालो. ऑडिओ व्हायरल जातनाच खात्याची त्या कॉन्स्टेबलाचेर एक्शन. मॅडमी काढपी मनीस कोण खबर आहा तुका? हो पण आनी कोणाचो
कोणाचोच भितर हात ना, तुका डायरेक्ट सांगता एक भुरग्याचो हात ना. ते स्पोर्ट्स सारखे साफ केले. आता तू जेन्ना सगळे थारले न्हू, काढून सगळे थारले, आखचे स्पोर्ट्साक रिव्यू करून हाडले क्रिकेटीक आनी फुटबॉलाक. बाबा स्वयंचो मनशाच हेड कोचाचे हे येयला. आता पळय तुजे खंयसून फोन येयलो की केस डिटेल मेळ्ळी. हांव स्वता मरे सीएमाच्या टेबलाचेर बसलो जेन्ना तुजो कोणा कडसून फोन येयला कितें येयला न्हू, म्हाका स्वता सीएमान सांगला पळयना न्हू महिला अध्यक्षाची मरे साखळीची मरे महिला अध्यक्षाची ही केला न्हू आख्खी ते म्हाजे भयणीवटीचे केला. हे कितें जालां न्हू म्हाका स्वता सीएमान सांगला कितें खबर आहा पळय तुम्ही दोघो कितें ते मेळून रावा. काना फुडें म्हाजो धोंड म्हाज्या घरांतलो फॅमिली मेंबर, निलकण म्हाज्या घरांतले आमचे सारखे वोटी सगळे तेका. हांवें तर सारकी जीत घेत न्हू, हांव हे स्पोर्ट्स केलंच मरे जयना म्हणटलो स्पोर्ट्स केलाची. तें तुका सांगता की म्हाजे कडेन कॅपेसिटी आहा. तुका सांगू विल्सन साहेबाची ऑर्डर म्हाका केन्ना धाडलेली खबर आहा तुषार साहेबान. आउटवर्ड करीत आसतना म्हाका ऑर्डर धाडलेली. फुडें वयर सगळें कितें जालें आपल्याक सांग. अभिमान म्हाका हे उतार केला जाल्यार आपल्याक सांग. तेका आपूण काणकोण ट्रान्सफर मारिना जाल्यार आपली तूं आपली भयण न्हू म्हणून सांगला. हे उतार म्हाज्या भयणीन म्हाका दिलें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. पुलीस अशेंच समन्स काढून पिडत रावले जाल्यार हायकोर्टात वतलो. अमित पालेकार शुक्रारा 4थे फावट सुलेमान कस्टडी एस्केप केशीत चवकशेक पोन्ने गोंय पुलिशे मुखार हाजीर. सुलेमानान व्हिडिओत नांवां घेतिल्ल्या राजकारण्यांची चवकशी करची सोडून आपल्या फाटल्यान लागल्यात. सुलेमानाच्या दुसऱ्या व्हिडिओचो सोर्स सोदात म्हूण पालेकार मागता. आज तेच पुलीस जांचेर आरोप केला तेच सुलेमाना विरुद्ध आज इन्व्हेस्टिगेशन करतात. तेच पुलीस म्हज्या अगेन्स्ट आज इन्व्हेस्टिगेशन करतात. आणि आज सरप्रायझिंगली वेन देर इज आय एम नॉट एन एक्यूज, म्हाका आज 35 BNSS आज नोटीस काढल्या which is sent to usually an accused person against whom complaint is pending or some criminal investigation is pending. Am I being investigated under criminal procedure code or under BNSS? No. So that means हे सगळे जे चल्ला this is only to harass me. I am not going to be scared. आज हांव शाबू तुका दाखयल्लो, हांवें शाबू ब्रश आनी टूथपेस्टूय घेवन आयिल्लो की तयारी करून. हांवें आतांय परत सांगलां अरेस्ट करताले एकदांचें करा कितें तें मागीर कोर्टान पळोवया कारण जस्टीस अल्टिमेटली प्रिवेल्स आनी आय फेथ इन ज्युडिशरी. आज जर हो हॅरेसमेंट असोच कंटिन्यू जालो जाल्यार नेक्स्ट टायम इफ आय गेट एनी अदर समन्स asking me to appear as like an accused person in this case, I will make a choice of going to the High Court and I'll ask that this investigation be monitored by the Honorable High Court or by a retired judge or whatever, and also to probe the second video, the source of it, the circulation of it, and how that video was made. I think it is important कित्याक आज म्हाका फाल्यां तुका अशें आमी कोंकणीन म्हण आसा, सामान्य नागरिकाक जर असो हॅरेसमेंट करचो जालो जाल्यार सामान्य नागरीक वतलो खंय. म्हणजे आज पुलिसांक खरेंच लोकांनी भिवपाची गरज आसा काय ना हें सीएमान सांगचें की पुलिसांक भिवपाची गरज आसा म्हणून सामान्य नागरिकांक अशें दिसपाक लागला. कारण आजचो जो कंडक्ट पुलिसांचो जो आसा पळयत जाल्यार आय थिंक इट इज टायम पीपल शूड गेट वरीड अबाउट वॉट इज देयर फेट इन द हँड्स ऑफ गोवा पुलीस. दिस इज एन एम्बेरेसमेंट टू गोवा पुलीस. This is an absolute embarrassment to Goa police, and to cover up their embarrassment, लज आपली दाखोवपा खातीर म्हाका चादर कशें वापरता. उत्तराखंड बीजेपी सरकाराची देख घेवन गोंय बीजेपी सरकारान गोंयच्यो जमनी सांबाळपाक लँड प्रोटेक्शन कायदो हाडचो. आरजीच्या मनोज परबाची मागणी. गोंय ल्हान राज्य आशिल्ल्यान फुडले पिळगेक जमनी सांबाळून दवरप म्हत्वाचें. आर्जीन खंय जमनी सांबाळूंक कायदो हाडचो म्हूण विधानसभेत खासगी थाराव हे आदींच घाला. उत्तराखंड सरकारान शेती बागायती जमनी भायल्या लोकांक विकूंक बंदी घाला. कॅबिनेटात त्याविशीं कायदो पास केला. कायदो आतां विधानसभेत येतलो. आरजी म्हणटा गोंयांत तसो कायदो करूंक कसली आडखळी. कशें आहा हें आमी हेच्या पयलीं आमी उलयता की गोंयचे जे जागे आसा ना जमनी आसा ते आमकां गोंयकारांक उरपाक जाय. ताका लागून आमच्या पोगो बिलान पासून आमी लँड प्रोटेक्शन घातलेलें. तशेंच आमी आमचें जें लँड प्रोटेक्शन बील आसा तें आमच्या आमदारांक घातलेलें. आयज गोंय अशी स्टेट आसा ज्या जाग्याचेर गोंय लँड प्रोटेक्शन हें कांयच ना. सगळ्यान ल्हान स्टेट आसा आमी बट लँड प्रोटेक्शन ना, लँड सिलिंगूय ना. सो जर उत्तराखंड असली स्टेट जर येदी व्हडली स्टेट जी गोंयाकून 15 टायम्स मोर व्हडली आहा ती जर स्टेट हाडपाक शकता आपल्या लोकांक लागून, आपली आयडेंटिटी, लोकांचे इकॉनॉमिक फायनान्शियल हें सगळें जर वाचोवपाक लागून, कल्चर वाचोवपाक लागून जर हाडपाक शकता आनी थंयसरूय बीजेपीचोच गव्हर्मेंट आहा जाल्यार गोंय कित्याक हाडपाक शकना.
सो गोंयानूय हे कायदो हाडपाक जाय. थंयच्या BJP गव्हर्मेंटा कडल्यान हांगल्या BJP गव्हर्मेंटान शिकपाक जाय आनी हाडपाक जाय. हो बेगींतल्या बेगीन हाडपाकूच जाय. आमी ऑलरेडी थंय बील घातलेलें आसा, तें टेबल जावपाक जाय, फुडल्या असेंब्लीन तेजेर डिस्कशन जावपाक जाय आनी हो कायदो लँड प्रोटेक्शन आनी कन्जर्वेशन बील हे पास जावपाकूच जाय. गोंया खातीर खूब इम्पॉर्टंट आहा. प्रुडंटा खातीर रुपेश राव. 75% लोक RTIचो योग्य वापर करतात. उरिल्ले सादारण 25% गैरवापर. केंद्रीय मुखेल म्हायती आयुक्त हिरालाल सामरिया उलयलो. म्हयन्याक सुमार 95% तंट्यांचो खंय निवाडो जाता. गोंय राज्य म्हायती आयोगाच्यो वेबसायटी रिलॉन्च केल्या उपरांत आयुक्त उलयलो. All over the country, we get almost 50 lakh RTIs actually. Approximately 50 lakh RTIs we get. And the disposal within, because the time is given as per the act is 30 days. So it gives, this act helps in giving the transparency, accountability and good governance. So this it is important. And 97% of the whatever RTIs we get is being disposed of within 30 days, and the remaining 3%, 2 to 3%, it comes for the first appellate authority order. Initial public information, then the first appellate, and now the second appeal. Second appeal comes with the our information commissions. So for the state it will come to Mr. Nair, for the central it will come to us. Then, because what happens in Government of India, we get almost 20,000 cases in a year for the disposal, and as on today we are able to dispose of 100%. Whatever comes to us we dispose of. You see what I have seen in last for almost 4.5 years I have done now in the information commission. We feel that there are many RTI activists are there. There are many other fellows who are just putting the applications, and there are many fellows who put even 1,000 applications in a year. They put 1,000 applications, but in spite of that, I say such type of fellows are there. 20 to 30% are there who are misusing this act, or who are finding a job out of it, or they may be means exploiting the officers or the system. But I can say 70 to 75% there are genuine applicants are there. मंत्री आमदार प्रयागराज महाकुंभाक सरकारी खर्चान वचूनात. BJPचो प्रदेश अध्यक्ष दामूची जाप. कांय जाणांक खबर नासतना फक्त नेगेटिव्हिटी खंय असल्यो गजाली सोशल मिडियार घालतात. कशें गेले ते दामू सांगिना. सरकारी खर्चान वचूना इतलेंच खंय पुरो. सरकारी खर्चान वचूनात ते कोण तरी सोशल मिडियाचेर घालतात आनी मागीर ताचे फाटल्यान तो कोण पयलीं घालता पळय न्ही तो नेगेटिव्ह विचारान घालता. म्हणजे सर आनी नांव घाण करपाक जाय किंवा अशें ताचे तकलेन एक नॅरेटिव्ह फिक्स जाल्लें आसा आनी तो घालता. आनी बाकीचे बाबडे कोण पळय ताका पळय हे घालता, इमोजी घालतात किंवा मागीर कमेंट घालता. तांकां म्हणून हांवें बाबडे म्हणलें, तांकां बाबड्यांक खबर आसना फॅक्ट तो, आनी त्या खातीर मागीर ताचेर व्हडलें व्हायरल जाता. आनी मागीर जेन्ना कळटकीर जी खरी खबर आसा ती व्हायरल जायना. म्हणून काल म्हटलें RTI घेयात आनी कितें घेयात. हे स्व खर्चान गेल्ले काय कशें कितें गेल्ले तेन्ना आतां गेले ते काय सरकाराच्या खर्चान वचूना हो विशय सोंपलो. शिक्षणीक वर्स 2025-26 सावन इयत्ता 6वी आनी 10वी खातीर नवे शिक्षण धोरण चालीक लायतले. 6वे खातीर 9 आनी 10वी खातीर 10 विशय आसतले. शिक्षण खात्यान त्या विशींचे परिपत्रक जारी केलां. मिरामार वॉकवे लागसार रिसायकल प्लास्टिकाचे CCPन बाकडे घाल्यात. ह्या बाकड्यांचेर दिव्यांगांची पेंटिंग लायल्या. तोंड आनी पाय वापरून ह्या दिव्यांगांनी कलाकृतीत आपली कला आनी स्किल दाखयल्या. पणजे महापालिकेचो हो प्रकल्प. तुम्ही सध्या आसा मिरामार हांगासर. मिरामार तुम्ही जेन्ना येता तेन्ना तुम्ही बसपा खातीर हांगासर बेंच सोदतात. जे ही जी फुटपाथ आसा हांगासर खुबशे लोक सांजचे वॉकिंगाक येता जावं एक इवनिंग टायम स्पेंड करपाक येता. तेन्ना हांगासर तुमी पळयलां आसतलें की लोक हांगासर जे बेंच आसा जावं ते CCPन घातलेले जावं ते स्मार्ट सिटीचे हांगासर लोक ते वापरतात. तर हांगासर आयज एक आमी असोच एक युनीक बेंच हांगासर पळोवपाचो आसा जो रिसायकल्ड प्लास्टिका पासून जाला.
तो हांगासर CCPन हांगासर सद्या आमकां ते 4 बेंच अशे पळोवंक मेळटा जे रिसायकल प्लास्टिकांतल्यान आसा आनी तितून आनी एक ह्या बेंचाचे एक वेगळेपण आसा ते की जेन्ना ह्या बेंचांचेर एक तांच्यांनी पेंटींग हांगासर जे दाखयला ते पेंटींग आसा ते माउथ एंड फूट आर्टिस्ट आसात तांच्यांनी केला म्हणल्यार जे आर्टिस्ट तोंडांच्यान ब्रश धरून जावं पांयांच्यान ब्रश धरून जे पेंटींग करता अशा आर्टिस्टांनी काडलेली पेंटिंगां ह्या बेंचाचेर आमकां हांगासर दिश्टी पडटात. तशेंच जेन्ना तुमी हांगासर येतले तेन्ना तुमकां अशें पळोवन कळचें ना की हे प्लास्टिकाचे आसा. दिसपाक ते लांकडा सारकेच दिसता पूण ते प्लास्टिकाचे आसा. माउथ एंड फूट पेंटींग आर्टिस्ट आसा तांची हांगासर नांवांय बरयल्या की खंयच्या आर्टिस्टान हे जे पेंटींग आसा ते काडलेले आसा तेंची हांगासर नांवांय आमकां हांगा दिश्टी पडटली. सो नेक्स्ट टायम जेन्ना तुमी मिरामार येता तेन्ना तुमी जरूर हे जे बेंच आसा रिसायकल प्लास्टिका पासून केल्ले तशेंच हाजेर जी पेंटिंग्स केल्या जे फक्त माउथ आनी फूट आर्टिस्ट आसा पेंटींग आर्टिस्ट तेंच्यांनी काडल्या ती तुमी हांगासर पळया. प्रुडंटा खातीर मिरामारच्यान हांव स्वप्नील दारी. शिरोडेच्या श्री कामाक्षी देवस्थानाचे महाद्वार आणि श्री शांतादुर्गा सभाघराचे पर्तगाल मठाच्या स्वामींच्या हस्तुकी शुक्रारा उक्तावण जाले. कामाक्षीचे भाविक पुराय गोंयभर पातळ्यात आणि दर उमाशेक नित्यान येतात. स्वामीचे एक वास्तव्य स्थान शिरोड्या जावचे आणि देवी कामाक्षीचे आशीर्वादान फुडें शिरोड्या वास्तव्याक येवंक मेळचे अशी इत्सा स्वामींनी ह्या वेळार उक्तायली. आम्ही हांगा मुखमंडप ना सभा मंडप उद्घाटनेक आमी तेन्ना आयिल्ले. ताजे उपरांत हांगा एक नवीन हॉल तेन्ना केल्ले AC हॉल आनी एक रुम्साचे कितें ताजेही आमी उद्घाटनेक आयले. ताजे उपरांत आनी वापस आमी हांगा आयच्या दिवसाक आमी हांगा येता आसाची. तशीच कोमिसांव मंडळीचे एक विनंती आशिल्ली की स्वामी महाराजाले एक वास्तव्यही हांगा घडचे आनी योग्य समयाचेर कामाक्षी देवीच्या अनुग्रहान आमी मुखावेल दिवसाक हांगा वास्तव्याकही येवचे तसो आमी संदर्भ अवकाश आमी करून दिताले. एकच कसं की म्हळ्यार शिरोडाचे एक आख्यायिका इतले प्रसिद्ध आसा की म्हळ्यार कुळावी लोकांक तरी हांगा अमावास्याचे दिवसाक खूब लोकांक एक मनाचो एक संकल्प उरता 5 अमावास्या येवन देवीक प्रदक्षिणा घालचे ना 10 अमावास्या ना 1 वर्साचे अशे खूबशे तरेचे 21 अमावास्या येवन देवीक आमी हांगा अशे खूब लोक संकल्प करतात की घाराडे घालून घेतात. कुळावी लोकांना अमावास्येच्या दिवसाक येवन प्रदक्षिणा घालून तांगेले संकल्प परिपूर्ण जावचे हाचे बद्दल आमकां आश्चर्य ना. कित्याक म्हळ्यार तुमी कुळावी लोक तुमचे कुलदेव कुलमाता सो तुमी येवन गेल त्या अमावास्येच्या दिवसाक प्रदक्षिणा घालून गेल तुमगेले कशे तरी संकल्प परिपूर्ण जावचे हे योग्य. किंतु इतले एक आख्यायिका आसली परकुळावी लोक पयले येवन गेल ते करताची तेन्ना तुमगेले कुलमाताची एक आख्यायिका तिगेले प्रसिद्धी कितले पर्यंत पावल्या म्हणून तुमी अभिमान घेवपाक जाय की आमगेले आमी कुळावी तरी मानतात कुळावी सोडून परकुळावी वेगवेगळे मानताची तेन्ना देवीचे एक शक्ती कितलो आसा हे चौकाचे भरभराट कितलो जाता आसा हे देवीन आपल्याला अमावास्येचे एक धार्मिक कार्यानच दाखवून दिल्लो आसा. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.